तुमी पळयता आसतले हांगासर आयज केळबाय कुट्टी सकाळीं 7 वरांचेर हांगासर जे हे मळे आहा हांगा तवशी काराती हे लावपी शेतकार जेन्ना प्रभाकर म्हणून हो हांगासर जी तवशी हांगाच घेवन बसता तेणें सकाळीं जेन्ना तो येयलो हांगासर भितर सरपाक जाल्यार तेणें पयलें वायर पडल्या आनी दावे वचून तेणें पयलें जाल्यार एक गवो रेडो वायरीची लायटीची वायर पडोन तो ताका मरण येयल्लें आसा. अजून पळोवपाक शकता हो मेल जावन आसा गवो रेडो आनी सद्या तेणी फॉरेस्टाक कळयल्लें आसा. सगळे फॉरेस्ट चे मनीस येयल्ले आसा हांगासर आनी सद्या तेंचो पंचनामा करूंक ना. पण लोकांचें म्हणणें आसा हे खुबशे गवे रेडे हांगासर डेली यो वच करता कारण तेंचे मुळे एक सायडीच्यान सगळे नाशाडी केल्ले आसा तेणी. पण ते धांवडोवपाक लागून तांकां कांय करिना. पण हे लायटीचे ज्यो वायरी आहा ह्यो खंय तरी खांब्यार वेली चडल्या झाडां चडल्या आनी ते क्लीन करनासतना ती सकाळीं आयज कशी वायर पडली ती तांकां खबर ना. आनी सद्या हो गवो रेडो जो आहा तो केळबाय कुट्टी हांगासर हो जिवंत म्हणल्यार मेल्लो आसा. तुका हरशीं म्हणटा भंय आसलेलो म्हणटा भायर तूं पावल्लो जाल्यार पयलीं पण तितलें म्हणल्यार तो हें जाल्लें. पण इतलें तवशीं घेवन येयलो बाजारांत डायरेक्ट भितर दवरपा आयलो. भितर दवरपा आयलो बरोबर कितें जालें मागीर लक्ष म्हाजें हेजेर गेलें. हांव ती काडली दवरली आनी असो पळय हे सायडीन घुंवलो तेन्ना म्हाका हें दिश्टी पडलो सकाळीं आयज पयलो आतां सकाळीं 7 सुमार. मागीर ताका सांगपाक गेलो अशें म्हणलें जालां. तूं हांगाच बसता तवशी घेवन हांगाच बसता म्हणल्यार आतां हे सांगाय पार तितलो ना न्ही. चड कितें जाल्यार फोंडेच्यान हाडपाचो कळ्ळें. आनी म्हागेले मळेकार कितें थोडें सांगलें म्हणटा म्हाका दवरता न्ही म्हणटा कितें जाता म्हाका तें बरें पडटा. पण ह्या फावट मळे म्हणटा सगळे तेंच्यांनी उद्ध्वस्त केले म्हणटा पयलीं पावसान आनी मागीर दुसरे गवे रेडे. पण हे लायटीचो कारबार हो असोच काय म्हणटा हांगासर असोच चालू हय न्ही. पण हे बेंडपाक बी येना हे कोण मातशें बेंटा वयता पयर बेंडून गेल्या पयर ती सायड आमी मारलेली आमी हेल्प केल्लो येते मार. पण पंचायती कांय लक्ष घालना कोण सांगू तेंगे म्हणजे आतां आमी कितें करता तितल्या येती सगळीं झाडां आमी उडयलेली हे सायडीच्यान. तुमीच क्लीन करून घेता तुमीच क्लीन करता जायला करची पडली ना आमचेर पळय लायटी आमी हात लागता कितें जाता कळ्ळें. ते मारतात ना न्ही म्हणून कितें जाता हें जाता प्रॉब्लेम येता. आमी त्या जुपून वायर तुटली जावं वायरी बडी तेकली जाल्यार आमी हात लावंक शकता. तो आमकां रिस्क आसता. आमी आतां सकाळीं पळयलां. पण हांगेर हें तुमगेलें हें आसा म्हणल्यार आमचो मळो आसा न्ही. हय मळ्यान भितर सरपा येयला तें आमकां हें दिसलें ना. पण ही गेट बंद आसता न्ही तुमगेली बंद आशिल्लें आनी असो खंयच्यान येयलो म्हणटा तूं. पांय लागलो आनी लायटी वायर कितें आंगार पडली तेज्या तें मात खबर ना पूण लायट घुस पडलेली आहा ताका. पण लायटी शॉकान मेलो तो. अशें न्ही पण हांगा लायटी आतां उडल्या पळय न्ही त्यो म्हणटा आतां झाडां बिडां वाडले ते कोण पळयनाका म्हणटा. तें एकच कापलेटी सांगल्यार तें आयकना तें. आतां तुमी फॉरेस्टाक कळयलां. हय ते येयले साहेब ते येयले. ओके. स्टुडंटा खातीर कुट्टीच्यान विवेक प्रभू.